प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव संतोषाचे उल्हासाची घडी लागी पावल्या. नतालांचे फेस्ताचे आचरण आमी आज करन आसा. मगेच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांकी ह्या नताला फेस्ताचे उल्हास क्रिसमस हब्बद शुभाशयಗಳು. कित्याक स्वामी आमचे सांगता एक जावन इतिहासान जल्मल्ली घडी तेच जावन आसा बेथलेहेम गोदलियोळू. आनी थंय ताणें घेतलो तो जल्म आमच्या जिवनाक संपूर्ण तरां नवें जावन दिवंक पावलो म्हळ्यार कांय सूख जावची ना. आनी त्या खातीरच ह्या संवसारांत तो आयिल्लो आनी ह्या संवसारांत ताणें जल्म घेतलो. मानव रूप ताळी धरू म्हणटा आमी. मनशा सैमान तो आयलो. शब्द देवा थंय आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द ह्या संवसारांत येवन मनशा मदें एक जावन मनीस तो जालो आनी त्या देखून आमची चडवण आपुरबायेची जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कन्नडांत एक भोव आपुरबायेचे कॅरल आसा. कॅरल आमी थियोलॉजी जावन हर एका वर्सा म्हणल्यार बरें आमी गायता. कित्याक म्हळ्यार हाचो ट्युनूय बरो आसा आनी ताचे शब्द इतले बरे आसात आनी तो सविस्तार आमच्या नताला फेस्ताचो अर्थ तातूंत आटापून आसा. हें हांव गायतालो. हें अशें आसा. बाला येसु जननदी ला 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 ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸುದಿನದಿ ಲ 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 ಬಾಲ ಯೇಸು ಜನನದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸುದಿನದಿ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ ವಾರ್ತೆ ಎಂದು ಧರೆಗೆ ಬಂದು ರೂಪ ತಾಳಿತು. ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ ವಾರ್ತೆ ಎಂದು ಧರೆಗೆ ಬಂದು ರೂಪ ತಾಳಿತು. ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನಾಗಿ ಮೊಳೆಯಿತು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗ್ರಾಮದಿ ಗೋದಲಿಯೊಂದಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ಮಡಿಲಲಿ ಕಂದನ ಜನನವು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗ್ರಾಮದಿ ಗೋದಲಿಯೊಂದಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ಮಡಿಲಲಿ ಕಂದನ ಜನನವು. ಬಾಲ ಯೇಸು ಜನನದಿ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸುದಿನದಿ ಲ 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 ಬಾಲ ಯೇಸು ಜನನದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸುದಿನದಿ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ. ದೀನದಲಿತ ಪಾಪಿ ಜನರೇ ಭಯವ ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ನಿಮ್ಮಲಿ. ದೇವಕುವರ ಮೇರಿ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾತರಲ್ಲವೇ. ದೀನದಲಿತ ಪಾಪಿ ಜನರೇ ಭಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ನಿಮ್ಮಲಿ. ದೇವಕುವರ ಮೇರಿ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾತರಲ್ಲವೇ. ಎಂಥ ಆನಂದವು ಆತನ ಜನನವು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವರಗಳು ಹಾಡುವ ಗಾನವು. ಎಂಥ ಆನಂದವು ಆತನ ಜನನವು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವರಗಳು ಹಾಡುವ ಗಾನವು. ಬಾಲ ಯೇಸು ಜನನದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸುದಿನದಿ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವೆ ತಂತಿ ತಾಳ ವಾದ್ಯದಿ ಹರ್ಷ ಗೀತೆ ಹಾಡುವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಕ್ರಿಸ್ತ जयंती शुभ क्रिस्त जयंती. पळया कितले आपुरबायतारांनो शब्द विणलेले आसात. कित्याक भियेजय कोणी जावन
कितलो कश्टांचो जावन दी, दुबळो जावन दी, ग्रेस्त जावन दी, दुखांत आसून संतोश आसून भियोवची गरज ना म्हणटा. कित्याक आमी कित्याक भियेजय, आमचो मरयेचो पूत आमकां मुक्ती दिवंक आयला, सुटका दिवंक आयला, सोडवण दिवंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताच्या जल्मा दिवसा आज आमी संतोशान उल्हासान आमी गीत गावचें. आनी कितें आज कितें चड जावन आमी पळयता मोगाचें न्हू, तो संतोश आमी भोगूंक जाय. कित्याक क्रिस्त आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो जावन आसा आनी ताणें हांगा येवची गरज कितें आसली. म्हाका सवडास येता त्या क्रिस्तान आमचे थंय येवंक नासलें जाल्यार आमचो नाश जातलो. नाश जावन आमी पातकाच्या कोणांत लोळोन आसता आसले. पूण आज आमकां त्या पातका जावन मुक्ती दिवच्या खातीर तें पातक सोडून आमी नितळ निर्मळ जावन देवाचे वर्त्या राजांत ताची मोगाची भुरगीं जावच्याक क्रिस्ताचे जनान आमकां भोव मोगाचें जालां. आनी ह्या देखून आमी पळयलें जाल्यार ताचें जनान खंय जालें. ताचें जनान जाल्लें जावन आसा त्याच गोरवांच्या गोट्यान बेथलेहेम शहरान. बेथलेहेम शहरान नाजरेत म्हळ्यार गांवांत तो आस ताचें जनान जालें. आनी ताका त्या वेळार कानीस मारी काडूंक वेता आसतना थंय तांकां मेळोंक नासलो जागो. आनी तो जागो मेळनासल्या वेळार तांणी गेलीं हर एकल्याच्या घरा तापडून दार. पूण दार तापडटा आसतना कोणाय घरांनी ताका जागो नासलो. उपरांत 11चो जागो मेळ्ळो ताका त्याच गोरवांच्या खावणेर. आनी भोव अपुरबायचो अर्थ आमकां असो आसा. गोरवांच्या खावणेर कोण आसा? गोरवांच्या गोट्यान कोण आसा? गोरवां आसात, बोकरे आसात, म्हशी आसात, जावंक बरो रेडे आसात. अशें तरेन गाडवांय आसूंक पुरो. आनी अशें आसता कितें ते मेळे म्हूण आमी लेखता थोडे फावटी शेण घालतात, त्याच शेणांत न्हिदतात. तांकां तें कळीत ना हें मेळ्ळें म्हूण. आनी त्या देखून त्या गोरवांक मागीर आमी धुयचे कित्याक नितळ निर्मळ दवरच्याक. आनी तस जाल्यार मेळ्यांत लोळोन आसच्या गोरवांच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो. तसलो गोटो मेळ्ळो म्हूण लेखचो. आनी आज आमी पळयलें जाल्यार तस जाल्यार मेळेपणांत नितळ करच्याक सोमी देवाचो पूत थंय जल्मलो. आनी आमी आज खंयच्यान लोळोन आसाव? आमी पातक म्हणल्यार त्या मेळ्यांत लोळोन आसाव. पातक म्हणल्यार मेळ्यांत लोळल्यांक नवें सावन दिवच्याक, नवें जिवीत दिवच्याक सोमी आमच्या मदगांत आयिल्लो. आनी ह्या खातीर व्हडल्या रावळेरान तो जल्मोंक ना. म्हळ्यार रावळेरान जल्मलो जाल्यार कितें जाता आसलें? तुमी पळयतात थोड्या रावळेरांक वचून कितले कश्ट भायर धांवन पळयतना बेन दिसता. हांव ल्हान आसतना एक व्हडलें घर आसलें आनी त्या घरा लागीं वता आसतना आमी केदाळे मातोश्री म्हूण आसलें त्या घराचें नांव. आनी तातूंत भितरली एक्टिविटी पुरा इल्लीगल आसले. आनी त्या घरा रावचो मनीस जायते झगडे झुजांत आसलो. उपरांत ताचे हत्या जाल्ली जावन आसा. आनी अशें तो मनीस त्या घरांत आसा म्हणून आमकां कोणें सांगिल्लें आमी ल्हान आसतना. तेणें आमी इस्कालाक चलोन वतना ताच्या घर लागीं पळयताले हांव. ओ इतलें व्हडलो उबार दोरो आनी ताचे उपरांत एक गेट आसली ती थोडे फावटी उक्ती आसताली. त्या गेटी लागीं वचून आमी पळोवचें. मुखार पळयतना कितले गेटी मुखार, तशेंच गेटी गेटी गेटी. भियेचें वातावरण, भियेचें वातावरण. कित्याक म्हळ्यार इनसेक्युरिटी. आपणाक तें आसलें उणेपण, आपणान केल्लीं नाका जाल्लीं कामां, कामांक केदाळे सैतान धैर्य दिना. करूंक धैर्य दिता पूण तें जाल्ले उपरांत सैतान भें घालता. त्या देखून आतां थोडे जाण कितें म्हणटात, कावन्सिलींग आयलें म्हणटात, म्हाका भें दिसता त्या देखून हांवें भितर वचून बसचें. तर एक दिसारचें कितें चूक केल्या, चूक केली जाल्यार ती वळखून घेवची. आनी वळखून घेवन एक्सक्यूज मी त्या प्रमाणे आमच्या जिवनांत आमी
सारकें जावच्याक आमकां अवकाश मेळटा अशें गेटी भितर पळयचें मोगाचें न्हू कितले आनी ताच्या गेट भितर घरा भितर व्हडलो पेटो आहा म्हण दिसता आमकां आयकताले तो पेटो कितलेसो भितर आसा तें घर त्या गेटी जावन जाल्यारय त्या पेट्याचो व्हडलो आवाज आमकां आयकतलो आनी त्या दाळ आमी म्हणटाले कितें करतात गाय हांगा कितें जाता गाय म्हूण आमकां एक मोतीन चिंतप कित्याक म्हण आमकां कांय कळीत नासलें उपरांत आमकां कळीत जालें हो मनीस असो कित्याक केला ताच्या इनसेक्युरिटी या ताच्या सेक्युरिटी खातीर ताच्या भितर भोगिल्ल्या इनसेक्युरिटी खातीर ताणें ताका सेक्युरिटी घेतली पूण ते सेक्युरिटी कितल्या तेंपाची ह्या संवसाराची सेक्युरिटी तात्कालीक आनी तशें आसता एक दीस ताची हत्या जालीत कितलें व्हड घर बांदून ग्लासा भितर बसल्यार तुवें वेच्या दिसा वचोंक येता म्हणटा आमी ते देवाचें निर्मणें जावन आसा आमी पळयता ह्या दिसांनी कसले मरणां बुरां जातात हाचो अर्थ इतलोच की देवान आपयतना तुवें वचोंक येता त्या देखून आमी आमची जिवीत बऱ्या तरान जियेल्या तर तसलें जिवीत आमकां देवान फावो केल्लें आमी तें सोबोंक जाय सुरुंग रावंक जाय म्हणटा आमी सुरुंगांची फुलां म्हणटा आमी ते आमच्या पास्काच्या काळार सुरुंगांची फुलां आतां चड जावची खरेंच म्हाका आनी तसो एक स्वाद पळयचे तुवें तेणें वेता आसतना आमी म्हणटा सुरुंगाचो रूख आहा गेंगा आतां चड कोणाक कळीत ना पयलीं आमी ल्हान आसतना ती काण्ण ती गुंतून तासो जलो कर्ण वर्ण दिवंक जाय आसलो बारी सोबीत आनी बरी परमळीक फुलां ती जावन आसलीं आनी आमचे जिवानी त्याच प्रमाणे ओ वापरपाक त्या मौल्याधारीत करून आमी सुरुंगार रावंक जाय त्या खातीर सोमी व्हडल्यार रावल्यार रामत जल्मो ना ताका कांयच इनसेक्युरिटी नासली कित्याक हर एकल्याच्या जिवितांत उजवाड हाडच्याक तो आयिल्लो त्या खातीर सुरवेर तुमी पळयलें जाल्यार नातालां फेस्ताच्या क्रिस्मस आचरण म्हूण नातल्लें फेस्त ते करताले डिसेंबर 25 पूण तें फेस्त कसलें सुर्याचें फेस्त म्हणून केन्ना कॉन्स्टँटिनोपल पावराक आयलो अधिकाराक आयलो त्या दाळा ताणें दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारय गांवच्या लोकांक एक करच्या खातीर ह्या फेस्ताचें आचरण क्रिस्ताचें जनान म्हूण ताणें करूंक सुरू केलें आनी सूर्य आसलो उदेंवचो न्ही उजवाड दिवचो सूर्य तो जालो उजवाड ह्या संवसाराक ताणें दिला प्रकाश पांकयला आमचें तें आसलो काळो काण दुस्पटयला त्या देखून त्या फेस्ताक आमी क्रिस्मस म्हूण कॉन्स्टँटिनोपल हाणें तें उलयिल्लें जावन आसा आनी त्याचे उपरांत तें हर एका वर्सा 25 डिसेंबराक ते आमी संभ्रमता आनी तो संभ्रम व्हरतो आज पळयता आमी पळयलें जाल्यार एक एका शहरांत कसलें भोव अपुरबायेचें संभ्रम डेकोरेशन जावंक पुरो ते अशें गर्दनगोटे जावंक पुरो नेकेत्रां जावंक पुरो सगळें क्रिस्मस ट्री जावंक पुरो आनी तें पळयत आसतना क्रिस्ताच्या जनानाचो व्हरतो उजवाड आमच्या जिवनांत आजय पांकला म्हणून आमी सांगेत तर क्रिस्ताचें जनान जाता आसतना आमकां कितें मेळ्ळें ह्या क्रिस्ताच्या जनान हांगा कित्याक जायचें आसलें थंय ताणें आशेत आसलें बापा लागीं आसचें जालें कित्याक बापान तेज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडली जाय आसलें आमचें रक्षण थंय जावन करूंक जावना गी म्हूण आमी विचारलें जाल्यार तुमकां एक ल्हान निदर्शन दिता एक फावटी एकलो सगळे गरे सोलोन वेताना एक ल्हान तोड म्हणटा आमी व्हड न्ही ल्हान उदक सरोन अशें तोड पावसा दिसांनी पळयता तेणें तातूंत थोडीं ल्हान कुंकडाची पिलां पडोन आसलीं आनी थोडीं पिलां वयर आसलीं आनी तांची आवय कोंबी एक फावटी त्या पिला लागीं उदकान पडिल्ल्या पिला लागीं धांवताली आनी एक फावटी वयर आशिल्ल्या पिला लागीं धांवन येताली तिका कळीत नासलें कितें करचें म्हण त्या पिलांक हाडूंक तिका साथ नासलें बोन्स घालून हाडूंक तिका साथ नासलें कित्याक ती एकदां गेली जाल्यार हांगा आसलेल्या वयल्या पिलांकी आदार नासलो अशें आसता ती धांवताली येताली वेताली आनी ह्या सगळे घरांत तें पळयलें ह्या कोंबये आवय कोंबयेचे विधवळी ह्या आवय कोंबये कितले एक बनपास तिच्या मोतीर आयिल्ले कोण ना तसलें बनपास येता आसतना वो सगळे घर चिंता ह्या कोंबयेक थोडें हेल्प करया थोडी कुमक करया म्हूण वेता उदकान पडिल्ल्या सगळ्या पिलांक तो काण्ण वयर हाडटा वयर घालता आनी ती पिलां परत धांवोन वचून वयर आशिल्ल्या पिलां सांगता एक जाता आतां सगळो हिंड एक जाता कोंबी तांचे लागीं वेता भोव घालता
आनी तांकां आरोंक म्हणल्यार बरें पळयता, त्या भिजिल्ल्या पिलां वयर आपले पाकाटे विस्तारोंक ते पळयता आनी अशें आसता त्या कोंबये लागीं सगळीं पिलां एक जातात आनी वो सगवळेकार सगळीं पिलां काण जाल्ल्या उपरांत त्या पिलांची सोबाय पळयता आनी थंय जावन वसोंक म्हूण भायर सरतना कोंबी धांवोन येवन हाका घट्ट सापता आनी ह्या वेळार चिंता कसली अनउपकारी कोंबी. हांवें हिच्या सगळ्या पिलांक तांणी बुडोवन मरो नजो, तांचे नाश जावं नजो म्हूण हांव तांकां काण वयर हाडून तांकां तांचें संरक्षण केल्ल्या उपरांत ही कोंबी येवन म्हाका कोडा पिता या सापता म्हूण ताका भारी बेजार भोगता. अशें आसता तो चलोवन वतना आनी एकलो सगवळेकार मेळटा आनी ताचे कडेन हें विवारिता आनी तो म्हणटा पळय सायबा त्या कोंबयेक त्याचे सगळ्या पिलांचें संरक्षण हांवें केलें, उदकांत जावन तांकां वयर हाडलें, हांव चलोवन वता आसलो, ताच्या बदलाक म्हाका एक बिरमत दिसली ह्या कोंबयेची आनी त्या खातीर त्या कोंबये लागीं वचोन त्या पिलांक वयर काडून कोंबये लागीं एक केलें. पूण हांव येवंक म्हूण भायर सरतना म्हाका तिणें साब जाय गी, कसली अनउपकारी कोंबी म्हणा लागलो. त्या वेळार ताचो मित्र म्हणा लागलो, ती कोंबीत तुवें केल्लें बरें म्हण तिका समजना, कित्याक की म्हळ्यार ती तुज्या की मस्तू सकयल आसा, तुका बरी जाणवाय आसा, तिका ती जाणवाय ना, त्या देखून तिचें मट्ट आनी तुजें मट्ट मस्त डिफरंट आसा. तूं तेका संरक्षण करून चिंतलाय, तिका तें कळिताय, तिका खाली पिलां आयल्यांत वय, तुवें घालाय वय जाल्यार तिका ते तुज्या मट्टाक येवंक जावना. त्या देखून तिणें तुका साबलें म्हूण तुवें बेजार करची गरज ना. तिका तें कळीत जायना, तुजें बरें काम तिका कळीत जायना आनी ती तुज्या लेवलाक आयिल्ली जाल्यार तित्त काडटी आसली न्ही, तित्त पिलांक संरक्षण करती आसली न्ही. त्या देखून बेजार पावची गरज ना. कसली कोंबी ती अनउपकारी म्हणजे गरज ना. कोंबीत आपल्या पिलांक ती एक आवयस. त्याच प्रमाणे आमचो स्वामी, आमचो जेजू त्याच देवा लागीं आसलो जाल्यार आमी त्या मट्टाक वचोंक जाते नातलें. तशें जाल्यार उंचल्या मट्टाक आमी वचनासतना हांगाच आमी किरकोळ पडोन आसता आसले. हांव कशें कोंबयेचें स्टँडर्ड कितलें आसलें तितलेंच. कोणी लागीं आयलो ताणें काडिल्ले भशेन तिका कांय पडोन वचोना, सापलें धांवडायलें ताका. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत तशें जाता. त्या खातीर स्वामी सर्गार तावन आपल्या बापा लागीं आसलो शब्द ह्या संवसाराक येवन मनीस जालो. मनीस जाता आसतना थोड्या खातीर मात्र न्ही, हर एकल्या भुरग्या खातीर, हर एकल्याक जो कोण सोम्या तें बावार्थ दवरन येता तो हर एकलोय बाचाव जाता. तेंच पावलोन आनी सिलासान त्या जैलारा सांगिल्लें जावन आसा, हांवें बाचाव जाय जाल्यार कितें करीत जाय, वच आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक फातये, तुजें तूं आनी तुजें कुटुंब बाचाव जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर एक मनीस आपलें बरें केल्लें कोंबयेन ताका बोंस घालता आसतना तो म्हणटा कित्याक हिका समजना. तर आज त्याच सोम्या जेजून ह्या संवसाराक येवन आमचें सल्वसांव केलां, सडवण केल्या, त्या खुर्सार तो मेला, मरण पुनर्जीवन जाला. आमकां कित्याक आनी की समजना ह्या सोम्यान केल्लो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी आमकां दिल्लो ताचो वर्तो मोग. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वळणो नजो म्हणटा आमी. पर्वता प्रासून सागरा प्रास गूण सोम्या तो मोग तुजो. वय सोम्याचो मोग, तितलो तो मोग आमी भोगला जाल्यारय आमकां आनी की तो समजोन घेवंक त्रास लागतात. त्या देखून आमी कितें करता, ताच्या जल्मा देखून आमकां नवें साव लाभलां, ताच्या मरणा देखून आमची पातकां ताणें धुल्यांत आनी आमची पातकां नितळ जावन आमी नितळ निर्मळ जावच्याक बाचाव जावच्याक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. हें आमी बरें करून समजून घेतलें जाल्यार आमचें जिवन सुफाट. आनी तें समजून घेतल्या मात पावना. समजून घेतल्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. तो मनशा मदें किरकोळ जावन जियेलो, मेळें आसलें नितळ करच्याक, पातक काण धुवन काडच्याक
आपल्या रक्तांतच ताणें आमकां नवें सावन दिलें आनी असलें जिवीत ताणें दिल्लें आसता आमी व्हडा संतोशान उल्हासान देवा थंय संतोश पावोंक जाय. सोम्या आमकां तसलो संतोश मेळच्याक आमी आमचें जिवन निर्मळ करूंक जाय. सिंपल तरान हांव तुमकां सांगता कशें निर्मळ करचें. आमच्या जिवनांत दैनंदीन जिवनांत कितलेशे संगती आमकां मेळटात. आमी सोमेच्या जिवना विशयांत सोमेच्या जल्मा विशयांत चिंतलें जाल्यार आमकां पातक करूंक अवकाशच ना. फ्रांसीस आसीस त्या सोम्याच्या वर्त्या जल्मा विशयान इन्कारनेशन म्हणटा तो, द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन, ताका ती वळणूक असाध्य. तो म्हणटा तसलो एक देवाचो पूत ह्या संवसारात येवन आमचे खातीर आमच्या मोगा खातीर आपणाक समर्पण ताणें दिलो. एकलोच पूत, दुसरें सगळें दिलें जाल्यार वर्णांतलें एकल्याच एका पुताक तेंच ताणें आमचे दोन पाटीन दवरूंक ना. आनी अशें आसता आमी कितें करूंक जाय. आमी करूंक जाय अशें इतलेंच. सोम्याक आमच्या काळजांत एक गोटो, गर्दान गोटो आमी म्हणटा न्हय घरा, म्हाका बरें करी जाय. पूण आमच्या काळजांत एक बरो गोटो नितळ निर्मळ दवरूंक जाय. मेळेपणाचो गोटो न्ही. त्या दीस मेळेपण आसल्या त्या गोरवांच्या गोट्यांत, शेण आसल्या गोरवांच्या गोट्यांत तेणें पडोन आसली कोली आनी बतन तें सगळें घुस आनी हें सगळें आसतना सोमी थंय वचून आपलो जल्म घेतलो जाल्यार कित्याक ताणें घेतलो. त्या मेळ्यांत धांवन तांकां नितळ करच्या खातीर. त्या मेळ्यांत धांवन कोणी एकल्या मनशान कामां घेवन तांकां नितळ केल्लें जावंक पुरो. पूण हाचो अर्थ आमचें मेळेपण पातकाच्या मेळेपणांत जावन आमकां धुवन काडच्या खातीर. आमी धुल्ले उपरांत परत परत तातूंत पडटा वय, पूण परत परत आमी धुता आसतना आमी नितळ जावंक शकतले. एकत वस्तुरार असलें वसचें जाल्यार एकच पुटी वसना. तें घाश्टून 2-3 पुटी ताका कितें म्हणटा, इल्लें माजोवन आयलां आनी इल्लें आसा नॅक्स्ट धुताना वेतालें, आनीक चड माजवलें आनी इल्लें आसा तें आनी एक पुटी धुताना वेतालें. तशें उपरांत तें खत आसा म्हण कळचेंत ना. तेंत प्रमाणें आमचें जिवानी नितळ करच्या निर्मळ करच्याक सोमी आयिल्लो मात्र न्ही, आमच्या खातीर ताणें आपलें रगत वरायलें मात्र न्ही, आमचे खातीर हर एका दिसा तो जिवांत आसा. हर एका दिसा आमच्या सांगाता तो जियेता. पातक करिनाका म्हणलो उल्लेख आमच्या अंतस्करणाद्वारे तो दिता. आनी पातक करिनाचो रावच्याक दैनंदीन दिसांनीच आमी पेसारूंक जाय. एक ल्हान वस्तू बऱ्या तरान केली जाल्यार, ल्हान संगत बऱ्या तरान आमी संपूर्ण केली जाल्यार व्हड संगती आमकां संपूर्ण करूंक धैर्य मेळटा आनी आमकां ताचे विशयी जाणवाय मेळटा. त्याच प्रमाणें आमी ल्हान संगतींनी पयलें भायर येवया. जावंक पुरो आमी उलोवच्या उतरांनी नितळ निर्मळ हर एक पुटी त्याच देवाचें उतर आमच्या मोतींत आसूं दी, आमच्या तोंडांत गावूं दी. कोणूच कांय म्हणना तुज्या मोतींत, तुज्या तोंडांत, तुज्या जिबेर तसलीं उतरां आयलीं तर जेजूच्या एक वेळा थोडे गितां थोडीं गायनां आमी केलीं जाल्यार कितलें अपुरबाय पळय. सगळें तेणें गायन, आंजकोरांचें गायन, गवळ्यांचें गायन. त्या देखून तो आमी म्हणटा ही रात निदान तारां परजळटात सर्गी. आनी तशें आसतना त्या गवळ्यांक आयकलो तो ताळो, ते आयकोन आयले ते रंगीन आंजकोरांचो ताळो. आज आमच्या काळजांत तसलो ताळो उपजोंक जाय. आमी हेणें तेणें वेता आसतना तसलें वर्तें गायन आमी करूंक जाय. आनी अशें आसता आमचें जिवन हर एका दिसा म्हणल्यार बरी बऱ्या उतरांचें, बऱ्या उलोवण्याचें आनी त्या आमच्या जिबेतावन खंयचेय वायट शब्द येवंक नजो. मोवाळ्याचे मोगाचे शब्द येयचे त्या दळा आमी एक मेट काडिल्ल्या बरी. कित्याक हें मेट नितळ जावच्याक. सोमे आयलो तर आमकां नितळ करच्याक, सोमे आयलो तर आमकां बरें करच्याक, सोमे आयलो जाल्यार आमकां जिवीत दिवच्याक. बरो नोमताचें मत यथेश्ट मापाचें जिवीत दिवच्याक. यथेश्ट मापाचें जिवीत म्हळ्यार माकोवणेचें जिवीत. माकोवणेचें जिवीत म्हळ्यार आमी हर एका वेळा त्याच देवाचे वर्ते कीर्त, देवाचे वर्ते पदवी, देवाचे वर्ते महिमा वाखणची, सोम्याचें नांव काडचें, सोम्याचें वर्तेपण सदांच आमी गाजोवचें. हाका म्हणटा आमी आमच्या जिवनांत वायट ना, मेळें ना, बरेंपण मात्र उदेंवन तें बरेंपण आमच्या काळजान भरच्या खातीर आमी हें करचें.
दुसरें आमी पळयलें जाल्यार आमचे एक्टिविटीज बरें जाय हेरांक बरें करचें जाय हेरांच्या जिवनान त्या खातीर म्हणा दीनदलित पापी जनरे भयद चिन्ने ಏಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ कित्याक तुमचें तें तसलें सोम्यात एक जाया मोर येसो पूत ನಮ್ಮ मुक्तीदातरಲ್ಲವೇ आमकां सोडून घेवनागी तूं आमकां सोडवून दिवंक आसा ಎಂತ आनंद पळया कितलो सोडलो संतोष आवारा जनानाऊ कोणाचें सोम्याचें जल्म आनी तेच नताला फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना सांग बरो बायलो संभ्रम बरो करया कांय प्रॉब्लेम ना त्या देखून आमच्या रेतीर मंदिरांत हांवें सांगलें आसा कोणाक कश्ट आसा तर कोणा कडेन कुचवार व्हरोंक सकत ना या केक काडूंक सकत ना या वस्तू काडूंक सकत ना या नेकेत्र घालूंक कोणी नांत म्हणून तुमकां भोगलें तर आमकां येवन मेळ्ळा म्हाकाच मेळ्ळा जें म्हणून आमच्या कमिटी सांगल्यार हांव तें आमी करतले सांगाता मेळोन करतले म्हूण हांवें सांगलें आसा आमच्या रेतीरींत आनी त्या खातीर एकली म्हणा लागली पुरसत मेळटा की फादर पुरसत करतले हांव कित्याक की म्हळ्यार तें कांयच व्हडलें काम न्हय आमी सांगता आसतना एकल्या पुरसत नाल्यार आनी एकल्याक आमी डिपोर्ट करया ताका सांगत वचून तें कर न्ही आनी अशें आसता आमचें जिवन भोव वापुरपाचें करच्याक सोम्यान आमकां आपयलां मोगाचें न्हू सोम्यान दिलें आपोवणें आमी घेवया वर त्या तरान सोम्या सांगत एक जावया आनी आमी कितें करया आमच्या जिवनांत इतलो व्हरतो संतोश जायचे की फ्रांसीस वासीसी कितें म्हणटालो कोताय तुमकां फ्रांसीस वासीसी म्हणटालो ते व्हरत क्रिस्ताच्या देवाच्या पुताचो जल्म आमकां वर्त नवें साव हाडूंक सांगता आनी त्या गर्दान गोट्यांत लायक क्रिब ताणें केल्लो तुमकां कोता ग्रेचियन केलो 800 इयर्स संपयले आमी पोरूं आनी अशें आसता ह्या गुरोट्ट्याचे 800 इयर्स संपयता आसतना पोरूं जायतो संभ्रम आसा हांवूय तो संभ्रम आसा गर्दान गोटो ताणें केलो मात न्ही तातूंत जिवी मनजा ताणें दवरली आनी उपरांत तो म्हणटा ताणें त्या वर्ते इमाजे वयर दिश्ट घालता आसतना जेजूचे ते नेण्ट्या बाळाचे दोळे ताका पळोवन ताच्या खातीर रित्त म्हणल्या बरी ताचो मोग त्या दोळ्यांत हांव न्हू पासारलो आनी आपणा तें तो बरोल्लो ताणें देखुल्लो जावन आसा त्या देखून जिवेत्त ते दोळे ताणें त्या इमाजेर पळयल्ले जावन आसा जावं पुरो बाळकाची इमाज ती दवरली आनी तो म्हणटा आय हॅव सीन माय लायफ जिजस आनी तशें आसता फ्रांसीस आसीस कितें म्हणटा हें इन्कारनेशन ह्या सोम्याचे वर्तें जनान आमी व्हडा संतोशान दरबारान आचरण करी जाय त्या दिसा कोणें उपास रावन जेनय म्हणटा तो त्या दिसा वोंटीक सयत मास्क खावया वोंटीक सयत त्या कराच्या मास्क खावया म्हणटा तो लाया ताका वचोन वळोन सयत मास्क खावं दी म्हळ्यार तितलो व्हरतो संतोश सोम्याचो जल्म आमकां दिवंक सांगता आमी पिवोवच्यांत गम्मते करचें गम्मते मारचें तांतो न्हय आमी संतोश भोगी जाय तो संतोश आसा वय हो स्पिरीट संतोश थोडे बटी आसता आनी थोडे बटी चड जालो जाल्यार मागीर तो नासोंकय नासता त्या देखून आमकां कितें आमचें लिमीट आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार त्या प्रमाणे नताला फेस्ताचो उल्हास आनी संतोश कसो फ्रांसीस आसीस म्हणटा व्हडा दाबाजान आनी दरबारान तुमी करूंक जाय तशें जावंक जाय आमचो दरबार त्या देखून आमची कारबारां बरीं आसूंक जाय कारबारां म्हळ्यार आमची एक्टिविटीज कितें आमी करता दैनंदीन दिसान तें सगळें बरें आसूंक जाय आनी अशें आसता आमचे जर कितल्या जाणांक हेल्प जावंक जाता तेच कॉल पळोवन एकली म्हणा लागली कालच्या दिसा म्हाका इल्ली गरज आसा पळय हांवें म्हळें सांग म्हाका कसली गरज म्हूण इल्ली गरज न्ही तुका क्रिस्मसा दिसा कितें सगळें जाय तें म्हाका तूं सांग तें हांव तुका दितालो आमच्या कमिटी मारिपात तें दिव येतालो कित्याक की म्हळ्यार तीं आसात आमी जायती हांगा सेवा करता कापुजीन मान्ना आनी कापुजीन आन्ना कापुजीन मान्ना हरियेका शुक्रारा दुबळ्यांक तें व्हरोंक आमी दिता ती सेवा बोवा पुरबायची जावं पुरो गुपीत जायतीं जाणां आण दितात आमच्या पार्लराक जायतीं जाणां आमच्या रेतीर मंदिराक आण दितात कितले जाणां आण दितात कापुजीन मान्ना आतां हें 4थें वर्स आमी संभ्रमून आसा आनी ताका जाय पुरते कुमक मेळनातल्या वेळार आमीच हांगा थोडी मिनात करणं कुसवार करणं तो इकून ताची वरवीं लोक आण दिवन कितले आपुरबाय तरान सांबाळटात तें ती जावन आसा सेवा आनी एकली म्हणा लागली की म्हाका कुसवार करूं येवंक जावना ताच्या बदला आमगेर आमी कुसवार करता तांतले उण्या मोलाक हांव तुमकां थोड्यो गुळयो दिता पळया गुळयो दिता कितले आपुरबाय म्हाका इतले खुशी भोगली की पळया तिचे कापुजीन मान्नाक
तिचे एक खुमोक कापूजीन मन्ना कोणा खातीर कोण सकडी कश्ट नासात तांकां आदार ना. प्रत्येक तरान आमी पळयलें जाल्यार कापूजीन मन्ना आमी केल्लें कित्याक म्हण तुमकां सांगता. कापूजीन मन्ना अर्यका शुक्रारा वरवीं व्हरूंक आमी दिता थोडी ती कित्याक म्हळ्यार कोण सकट थोडे पटी थोडे काम करचे पिडेन पोसतात जावंक पुरो थोडे पडले एक हाड मोडलें 1 म्हयनो ताणें तें बेड रेस्टर आसा जाय ताका काम करूंक जायना त्या वेळार ताणें येवन हांगा जावन तसो उपयोग घेवचो. आनी कोणाक ताप आयलो ताणें उपयोग घेवचो. काम गेलें ताका कांयच ना ताणें वचून लोन काडन ताच्या लोनाचे बर ताचेर पडोन म्हणल्या खातीर ताका दैनंदीन दिसाक खावच्या खातीर जेवच्या खातीर कितें आमकां दिवंक जाता त्या प्रमाणें ते कापूजीन मानना. आनी थोडे पटीन तसो थोडीं जाणां कळीत नासतना व्हरतात आमचे कडेन आसल्यारय मेळटा न्हय म्हूण व्हरतात तें सारकें न्हय. तांकां कळीत जावंक जाय कित्याक आमी केदाळे घेवन वचचें मात्र न्ही आमी दिवचीं जाय जाय आमी दिवचीं जाय जाय. आदल्या हप्त्यांत एकलो मनीस लास्ट इयर ताचे कडेन काम नातिल्लें तो हांगा आमच्या रेतीर मंदिर येतालो ते दळा इमिडियटली आमच्या कमिटी कडेन म्हणलें ह्या भुरग्याक आतां मनशाक मानेस्ताक काम ना ताची बायल आनी ते दोग भुरगीं आसात तांकां कितें म्हणून दिया ते दळ आसलो कुसवार दोगां ताका आनी स्पॉन्सर करून ताका दिल्लो. ह्या ताचे उपरांत ताका एक काम मेळच्या परी पळयलें आमी आनी तें काम ताका मेळ्ळें आनी तें काम मेळ्ळे उपरांत परच्या दीस येताना हांवें सांगलें पोरूं कुसवार व्हरून लय तुवें आतां तुजे कडेन सकत आसा तुजे कडेन पयशे आहात तुका कितें म्हणून दिवं. इमिडियटली तो म्हणलो फादर हांव थोडी वरवीं हाडून दितां. कुसवाराक थोडी वरवीं ताणें हाडून दिली. पळय पोरून घेतिल्लो हांव दिवंक पावलो. हें आमकांय जाता पूण आमकां संवयर पडला मेळिल्ल्या कडेन धांवून वचून घेवचें. कितले दिसा पुरो कितें फायदो तुवें पुंजोवन दवरून कितें फायदो. तुवें कितें पुंजय जाय आसलें तुवें कोणाचें व्हरून पुंजोवचें न्ही. गरज आसली व्हरोन दी. गरज नातिल्ल्यांचें तुका गरज ना त्या देखून कितें आतां व्हरताय. तत्त दीस नमेलो पळोवन येवन राखोन म्हणल्या बरें बसोन खंय खंय वेहिकलां वाहनां पयस दवर आमकां कळटात. आमकां कळचें कळीत ना जावचें दुसरें देवाक कळिता की ना देव पळयता की ना त्या देखून दळटीरपण आमी मागोवन घेवन वचो. त्या देखून कापूजीन मानना ताचे वर्तेक सकत कितें म्हळ्यार कोण सकट गरजेवंत आसा व्हरोन दी संतुश्ट जावन दी. आनी त्या खातीर हांवें दिल्लो कॉल ते क्रिस्मस वेळार कोणाकय कश्ट जाल्यार येवन मेळा दिव्या देव दराळ दिता माप. आमी दिल्ल्यांत देव दराळ आमकां दिता कांयच उणें करिना आमी पळयलां. आनी तशेंच कापूजीन अन्नाक आमी आराम केल्लें आतां दुसरें वर्स ऑलमोस्ट संपता आनी दुसरें वर्स संपता आसतना ऑलमोस्ट तिसरें वर्स संपता आतां आनी तिसरें वर्स संपता आसतना कितें आपुरबाय तरान दिल्लें जावन आसा ताका एक कुमोक. लोक कुमोक आमी विचारचें म्हण ना दिता लोकांक गोत आसा दानादल्ले श्रेश्ठ दाना अन्नदाना म्हणटा आमी. आनी तशें दितना केल्ल्या पोटांक दिता आसतना कितले खुशी भोगता म्हाका जाल्यार बारीक एक संतोश. कापूजीन मानना एका कुशीन कापूजीन अन्ना आनी एका कुशीन. तशें जाल्यार आमचे हात आमचे पांय आमचे दोळे आमचे कान हे सकडी हेरांच्या गरजांक पावच्या बरीं आसा जाय. हेरांच्या गरजांक पावले जाल्यार आमकां जायतें बरेंपण जातालें. आनी असलें बरेंपण जावच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्याचो वर्त तो जल्म आमच्या मदें जाला क्रिस्मस आचरण आमी केलां त्या देखून आमी म्हणटा ग्लोरिया इन एक्सेलसिस डिओ ग्लोरिया इन एक्सेलसिस डिओ ग्लोरिया इन एक्सेलसिस डिओ. कित्याक सोम्याचें जनान जालां आनी सोमी आमच्या मदें जियेला बाळ जल्माला. संतोश पावया उल्हास करया एकामेकाच्या मोगान बरया. कोणाक कितें एक्सचेंज करूंक आसा करा कितेंय दिवंक आसा दिया. बऱ्या तरान आमचें जिवन सांबाळून बरें करूंक सोम्यान आमकां आपयलां त्या प्रमाणे आमचें जिवन सुरंगा रावंक जेजूस आमकां आदार दिवं दी. बाळ जेजू आमच्या काळजा म्हणल्यार त्या वर्त्या गोठ्यांत जल्मो दी आनी तो थंय पवित्र तरान रावच्याक आमी पवित्र जावया बगेनपणान जियेया. तुमकां सगळ्यांक बागी नताला पेस्तां मागता. नताला पेस्ताचे उल्हास खऱ्या संतोशान उल्हासान हांगाच जावन एकच उतरान आय विश ऑल ऑफ यू ए व्हेरी मेरी क्रिस्मस. देवाच्या आशिर्वादां तुमच्या वयर विनोद गांगुळी आनी ताच्या टिमा वयर जायते देवाचो संदेश प्रसार करतात. ते प्रसार करता आसतना देव तांकां व्हरते आशिर्वादान बरोवन दी. तुमकां सर्वांक सोम्याचे ते व्हरते बाळ जेजूच्या आशिर्वादां मागता. प्रकाश पांकला आमच्या माद्यागात तो सदांच उजवाडोवन दी आनी ताचो उजवाड आनी प्रकाश अर्येकल्या थंय विस्तारोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे
आमेन. दिव्यवाणी